देव उदार देखून ताचें तें उदारपण आमचें करून घेवया. देवाचें उदारपण समजाचें जाल्यार कोणा एकल्याक ICUंत एडमीट करीचें. उणें म्हळ्यार आतां एका दिसाक कोडयाळान म्हाका दिसता 10,000 म्हूण सेरमनी बिल येता. बेंगलोर जाल्यार आतां 20,000 खंय, मुंबय जाल्यार 40,000 बिल जाता ICUंत. कित्याक म्हूण सांगल्यार प्रमुख कारण एक ICUंत गेल्ले कुडले नाकाक ऑक्सिजन दवरतात आनी एक मनीस एका दिसाक चड उणें तुमी कुकींग करच्या गॅसाची सायज पळयल्यार 3 सिलिंडर ऑक्सिजन जाय खंय एका मनशाक. तुमी आतां सकाळीं 9 तावन सोडी हांगा आसात, येदोळू तुमी घेतिल्लें काय एका सिलिंडरा परस चड जालें म्हूण चिंता. हें देवाचें उदारपण मोगाच्यान. देखून एक दीस थंय एडमीट केल्यार 10,000 भरिचें पडटा आनी देवानी आमकां धर्मार्थ दिलां, कितलें आमी सेवता तितलें आसा. हें देवाचें उदारपण. देखून ताका नांवय दिलां थंय ICU. ताका तुमी म्हूण चिंतचे नाका इंटेन्सिव्ह केअर युनिट म्हणून, तें न्ही, ICU. थंय ICU गेल्ले कुडले ICU देवूच दिसता थंय. ICU इंटेन्सिव्ह केअर युनिट न्ही. थंय हर एका घडये थंय टिक टिक आवाज जातना देवूच दिसता थंय. देवाचें उदारपण मोगाच्यान. काय आतां 500 हॅलोजन लायट घाल्यार ह्या एक अर्द्या एकऱ्या जाग्याक सांजेर 7 वरां उपरांत इतलो उजवाड आमचे वरवीं करूंक जाय गी. 500 लायट घाल्यार पावचे नात. आनी तो थंय वयर आसा, दीस आनी रात पेटते आसा. आतां वात दवरली 2 मिसां जातना ही वात ना, वात मुग्दोन गेली, कासय गेले, वाती गेली. पूण तो दीस आनी रात पेटते आसा. देवाचें उदारपण. केदाळा तावन ह्यो न्हंयो वळते आसात, मुग्धानान गे आखेर जायनान न्ही, वळून उंत आसात. जर तर त्या दर्यांतल्या मासलेक म्हणे खावंक घालून पोसचें जाल्यार पांपलेटांक काय कित्याक 5,000 रस्ते आहले कोण्णा, ताका खावंक घालूंक ना, धरचें आनी हाडचें. संवसार भर काय कितल्यो लाखांनी बोटी आसात आनी हर एका दिसा खंय गेल्यार न्हंयो बोटी जावन उरतात आनी हर एकलो खायलें धर हाडून येता न्ही. देवाक अर्घां दिसय आमी. देवाचें उदारपण मोगाच्यान. हें उदारपण. एक बी घाली जाल्यार पपायाच्या रोग्याची एक पपायाचो रोग जाता आनी कितल्यो पपायो आनी एका पपायाच्या त्या पोटांत बियो कितल्यो परतून तितलेच रोग जातात. उदारपण देवाचें. हर एका संगतींनी देखून देव उदार जाला. हांवें आनी तुवें उदार जायचें. आनी मनीस मात्र एक धाकट्या भुरग्याक एक चॉकलेट दिवन पळया की तुमी पळय फाटींग आनी घेया, तुमचो जीव येता ते फाटींग आनीची जाल्यार. तसली थोडीं आहात भुरगीं, ती चॉकलेट दिल्ली वरपता ताका एक दी म्हळ्यार दितात, बाकीचीं कांय ना. हे दिशा आसल्यार ती बोटान ती धरल्ली सुदारण कासवाच्या शिमटे भरीत ओडूंक येवंकूच येनात न्ही. त्या भुरग्याची बोटां उक्ते घेवन पळया तुमी, जायनात न्ही. हे दिशी आहात ती बोटां खाले म्हूण गोत्तना मनशाचें सैम तशें गे म्हणून. हे पण धरली मूठ सुटात ना, कशी घट जाता म्हण ना. देखून करंट खंय घरान पुरा खंय शॉक आनी पुरा येता जाल्यार करंट शॉक येता की पळोवचें रीत कशी वचून अशें करनाकात, तक्षण धरतात बोटां. देखून करंट तें पळोवचें अशें फाटल्या कुशीच्यान ती बोटां फाटी येतात. चड आसल्यार सांगूं जायना मागीर. देखून देवान तशेंच रचलां आमकां. आपडले कुठले धरचेंत खाले मेळ्ळ्यार एक 10 रुपयांचो नोट खंय पडलो जाल्यार मेळ्ळो जाल्यार ताक्षण काड न्ही हो मुजत्तो म्हणून बल्सान घालून जालो. दिशी निशीन पळोव न्ही कोणी पळयतल्या भशेन पांया पोंदाकी वाण्या पोंदाकी दवर न्हू, तो कसो म्हणी काडणी जाता. मनशाचें सैम तशें मोगाचें न्हू. देखून आज सर्वेस फॉर देव पवित्र आत्म्याचें जिवीत म्हणटा आसतना आयच्या वांजलाच्या वाचपाक सरी जावन देव उदार जाला, आमी उदार जावया. थोड्यो संगती त्या वांजलांतल्यो आमी आयकलां जायते पोटी. जेजूचें सवाल पळया, इतल्या जाणांक खंय थावन उंडे हाडचे, तितलेंच. इतल्या जाणांक उंडे खंयच्या बेकरी थावन हाडचे, पयशे खंयचे हाडचे म्हणलें खंतना जेजूक. आनी देखून तो
सिसा लागीं विसारते आसा ते एक जाण पळया, ते फिलीप, पेद्रू आनी आंद्रू, कित्याक म्हळ्यार हो जागो बेतसायदांत आसलो खंय, आनी तेय त्यात्त गांवचे. तांकां कोत्तालें तें कितल्यो बेकऱ्यो हात घे म्हणून, कितले पुरो कोण उंडे करता तांकां कोत्ता, देखून तांचे कडेन विचारलें खंय. आनी पूण ताची कंत पळया फिलिपाची कंत सुरीत. तो म्हणटा इतल्या जाणांक उंडे हाडचे जाल्यार 200 दिनार म्हणी जायचे. ताका उंड्याची कंत ना, ताका कोत्ता उंडे खंय म्हणी बेकरीन आसतले, पयसो गुंचो दुडू गुंचो हाडचो सायबा, दुडू गुंचो करचो. कंत पळया मनशाची. जेजूची कंत खंय उंडे मेळटात की म्हणून. तो म्हणटा पयशे खंयचे हाडचे, उंडे म्हणी आसती पयसो गुंचो हाडचो. आनी थंयसर एक वाक्य घालां. थोड्या पोवटी थोड्या संदर्भांनी ह्या गणिताभिशांत नियाळ दिता आसतना खाली चरक्यान दिलें आनी तांणी वांटून केलें म्हूण सांगून बारीक अल्टाचेर ताका एक बालदी उदक ओतून म्हणले बरी थोडे पटी शर्मावन दिल्ले आसोंक पुरो तुमी आयकोंक पुरो. मोगाच्यानो हें सोमयान अजाप केलें. तें अजाप केदनाच वांटून घेवच्याक सरी कर, तितल्या राखेर करनाकात. अजाप देवान मात्र करयेत. कित्याक म्हळ्यार 40 वर्सां अरण्यान चलता आसतना मळबार मांडणां दिवन पोसूंक तांकलो देव आज त्या चरक्यान दिना जाल्यार ताका करूंक जातें, ताका साध्य आसा. खडपान थावन उदक दिल्ल्या देवाक अजाप करूंक कस नात. ताणें अजाप केलें म्हणलें हें सत आमी दामून सांगूंक जाय. आनी थंयसर पयस उल्लेख केला तो कितें करूंक वेता आसलो तें ताका कळीत आसलें आनी ताणें फिलिपाक पारखूंच्या इराद्यान मात्र विचारलें. फिलीप जर तर त्या दिसा नांत म्हणटा जाल्यार देवा गोत्ता, सोम्या गोत्ता कितें करीचें गे म्हूण सांगून. आनी तो वळू फिलीप म्हणटा इतल्या जाणांक दिवचें जाल्यार 200 दिनार म्हणी जायचें. इतलो दुडू खंय थावन हाडचो. दिनार म्हळ्यार त्या वेळाचेर एका मनशाची एका दिसाची कूल खंय पळयत बरयतात. आनी तितले म्हणटा आंद्रू म्हणालो हांगासर एका चिरक्या लागीं कांयलें आसा. बाबा भयण्यानो, मुजे आनी तुजे लागीं आसलें सोम्याच्या हातांत घाल्ल्या वेळार अजाप जाता. हें सत आमी समजून घेवंक जाय. सिरेनाच्या सिमावनूक थोडो वेळ सोम्याक खांद दिल्लो. सिरेन सो सिमाव संवसार सरापर्यंत मरचो ना, तो जिवंतूच आसा. हर एका घडये सिरेनाच्या सिमावचें नांव उल्लेख जाता आज. तो मरना. कित्याक म्हळ्यार थोड्या घडयांक ताणें जेजूक ताचो खांद दिल्लो, उदारपणाचो संकेत. त्या विधवेन 2 नाणीं दिल्लीं त्या दिसा देवाळाच्या डब्यांत घालूंक. 2 नाणीं. ती मरना. येदोळ ती मरोंक ना फाटल्या 2000 वर्सां जावन आनीकी मरना, ससनाक मरची ना. आनी थंयसर पुराय जेजू म्हणटा खंय सर हें पुराय उल्लेख जातलें तिची बरीं कामां. जो कोणें येवन तेल जेजूच्या पांयांक पुसलें तिचेंय नांव अमर जालें. पोरण्या सोल्यांत एलिया प्रवाद्याक अर्दी बाकरी करून दिल्ली, ती स्त्री विधव मरची ना, ती मरना. उदारपण दाखयली मनशां ससनाक मरनात. हें सत आज आमी हांगा घेवन वचोंक जाय. देखून हर एकल्याक आमकां उदारपण जावंक, उदार जावंक आज आपोवनें. एका चिरक्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात म्हूण सांगलें. इतल्या लोकांक खंय पावचें. पूण त्या चिरक्यान सोम्याच्या हातांत घालें. उपरांतली ती काणी दॅट बिकेम हिस्ट्री म्हणटात पळय, चरित्रां जाली. चिरको कोण म्हळ्यार आमकां कळीत ना, पूण तो चिरकोय मरना मोगाच्यानो. तो चिरको जिवंत आसा आज. तो चिरको जिवंत आसा. आज आमी त्या चिरक्याचो उलास करता उणिंगी. आजच न्ही, संवसार सरापर्यंत अंतराळ आनी भुमी सरतली म्हजीं उतरां सरची ना न्हू सोम्यान सांगलां. तीं उतरां मरिफात तो भुरगो जिवंत आसा. हें संतोश आमकां भोगा जाय. देखून आमी कितेंय सोम्याच्या हातांत घालें जाल्यार सोमी तें मल्टिप्लाय करता. आनी सोम्यान कितें केलें ताच्या परस पयलें आंद्रून म्हळें एका चिरक्या लागीं आसा म्हूण सांगून. ताच्या परस पयलें माते वाचो आनी लुकाचो वांजल तुमी पळयलो जाल्यार सोम्यान एक सांगलीं उतरां आत थंय. सिसांक तुमीच तांकां कांयपणी दिया, तुमी दिया कांयपणी. आनी तो वळशीच म्हणटात आमचे लागीं कांय ना. ही बोब आज आमची आसा, आमचे लागीं कांय ना. एक उडास दवरी जाय मोगाच्यानो, आमचे लागीं कांय ना म्हणच्या गतीक आमी पावोंक ना.
कोणूच पावोंक ना तसली गत मागोवन घेनाकात. आमच्या लागीं कांय ना म्हणलें मागोवन घेनाकात, मागोवन घेनाकात. काल एक हांवें टॉक आयकलो एका स्वामीजीचो, बरीं उतरां उलयलो. ताणें दान धर्म दिवच्या विशयान उलयतना तो म्हणलो, आमी दिताना आमच्या एक मोतींत खंय ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರು. चिंता पळया कोट्यान चिंता बी म्हणालो तो. अरे तुका कश्ट येतले म्हणून कित्याक चिंताय तूं? कित्याक कश्ट मागोवन घेताय? तूं दिने. म्हाका कश्ट येताना तो म्हज्या गरजेक पावतलो, तुका कश्ट तर येवचें नात. अर्था बरीत उतरां गे, कित्याक कश्ट मागताय? देखून दिताना ओय आज दिता, फाल्यां म्हाका कश्ट म्हणी आयल्यार म्हाका फाटीं दी. अरे तुका कश्ट दिना देव, कश्ट मागोवन कित्याक घेताय? म्हाका अर्थ एकच वाक्य तें पुरो आसतना आमी कित्याक म्हळ्यार बोरीं चिंतना मोगाच्या न्हू, खंय तावनी येवन दित, कोणा तावनी येवन दित ती आमी घेवंक जाय. बोरीं चिंतना ती मोरोंक सोडनाकात. देखून हर एक बरें चिंताप आमी घरा येतना व्हरून वचोंक जाय. शिसांनी म्हळ्यार आमच्या लागीं कांय ना, खालें म्हणिल्लें आसतलें शिसा लागीं, तांचे आपले सुटोना, खंय म्हणी बांदून दवरलें आसतलें. देखून आमी केन्नाच म्हणचें न्ही म्हज्या लागीं कांय ना, कांय पण आसा. कित्याक म्हळ्यार संवसारांतल्या हांवें चिंतच्या प्रमाणे 70-80% मनशां प्रासी आमी वयर आसा. कितल्याशा लोकांक घर ना, जागो ना, रावूंक एक बिडार ना, माथ्या वयर एक पाकें ना, शिकाप ना, भलायकी ना, जेवंक ना. सैरी म्हणली कोण म्हण ना तांची, तांचो आवय बापूय कोण म्हणलें गोत्तू ना, सेस सांबार ना, खंय गे मार्गा देगें ल्हानशें प्लास्टिकाचें टेंट घालून तीं आसात तीं. आनी आमी आमच्या लागीं कांय ना म्हळ्यार देवाक राग येवचो ना गे. बरें एका बेड्डार न्हिदले आमी, कोणाक एक मांद्री ना, एक न्हिदोय म्हळ्यार गोणी समेत ना न्हिदोंक. आनी आमी आमच्या लागीं कांय ना म्हळ्यार देव फाती येते. देवा मागोड करचें न्ही आमी, फटी मारच्यो न्ही, फटी मारून वचो आमी, कोण्यांत मारून वचो. आनी तांणी म्हळें आमच्या लागीं कांय ना. त्या दिसा आसलें की ना आंगी आमकां कळीत ना, पूण चिरक्यान उदारपणान दिवन सोडलें. चिरको न पयसलो जावं की पुरो, पूण तो मोराना. आनी सोम्यान कितें केलें भारी गरजेचें. सोम्यान तें घेतलें, अर्गां दिलें, मोडलें आनी सिसांक दिलें, तितलेंच. सोम्याच्या नांवान जर तर आज कोणी एकलो कांय पुणी करता जाल्यार ताणें करचें न्हय तें सोम्यान ताच्या हातांत घालचें. हें सत मानून घेया मोगाच्यान. आज तुजो पूत तुजें धूव आज गोळतात, तांकां भलायकी आसा, तांणी पयशे आसा, तांचे घर बांदलां, तांणी केल्लें न्हय, सोम्यान तुज्या पुताच्या हातांत घालां, सोम्यान तुज्या धुवेच्या हातांत घालां. तुजें दूद बाळां जालां, तुज्या पुताक भुरगीं जाल्यांत, देवान तुज्या पुताच्या आनी धुवेच्या कुटुंबांत तीं भुरगीं घाल्यांत. सिसांनी वांटून दिलें मात्र. हें सत समजा जाय. हें समजल्या वेळार व्हडपण उलोवंक अवकाशच ना. थोडीं उतरां मोगाच्या न्हू म्हाका आयकल्यार तीं विसरून वचनात. पोरेक वाचतना अशें मेळ्ळें एक उतार. तो म्हणटा कांयलें उणें आसल्या वेळार आमी देवाच्या बागलाक वेचें गय आनी मागचें, देवा दी देवा दी देवा म्हूण मागचें. देव ताच्या उदारपणान कांयलें खाण उडयता. तो आमकां एक चेन गी, एक घर गी, खालें परत धके सगळे सगळे भांगराचे कुडे देवाचेत न्ही, सगळे भांगराचे कुडे देवाचे. तांतें इल्लेशें एक मिनी बिट्ट आमकां दिलां, तें आमच्या गळ्यान घाल आमी भोंवचें. आमी तेंत व्हडलें म्हण चिंतचें, ती दुसरी गजाल. सगळे गुडे ताचे, सगळ्या संवसारांतलीं कारां ताचीं, सगळें उदक ताचें. आमच्या इतल्यान तें बोरवेलान दिल्लें मेळ्ळें, तें मेळ्ळें कुडलें आमचें दीस रात पंप चालूच. गरज ना जाल्यार स्प्रिंकलरांक घाल, सकाळची बांयो सुकयचे म्हूण आशा एक. सगळ्यो बांयो ताच्यो, आमकां इल्लें दिलां ताणें. तें दिल्लें एक सांबाळन देवा अर्गां तुका म्हण दवरची बुदवून कांय ना, मागीर 4 दिसांनी ती पट्टू जाता. सगळें ताचें. हें समजा जाय मोगाच्या न्हू, सगळें देवाचें. देखून व्हडपण उलोवंक ना. आमी ताच्या बागलार येवन मागल्या वेळार देवा कांयलें दी देवा म्हणल्यार मागचें आमी. तो इल्लें कान उडयता, आमी वरचें हलचें, मागीर आमी तिके ग्रेस जाता. तिके ग्रेस जाल्ल्या कुडले आमचो स्वभाव बदलता न्ही. मागीर आमी इल्लें दिवचें देवाक आनी आमचें नांव बरोवचें, हांवें देवाक दिलें. खोलें एक म्हाका तें वाचून एक विशेश भोगलें. पयलीं आमी मागचें, देवान कांयलें खाण उडोवचें, तें आमी खाण म्हणून आमी व्हडलें म्हूण चिंतचें, मागीर आमी इल्लें दिवचें आनी हांवें दिलें म्हणून म्हजें नांव सांगून भोंवचें. देव कांय आसता कोण ना, खंय पिशी सायबा ही एक, खंय पिशी.
हांवें तर दिल्लें आतां परतून म्हाका पाटी दिवन हांचें नांव बरोवन हांवें दिल्लें म्हूण सांगून हरदें मोडोवन भोंवतात न्ही. म्हाका न्हू चिंतना थोडे फावटी हांसो येतात. हें आमचें चिंता म्हळ्यार ल्हानशें इदेंत आसचें इतलेंत तेंत आमी गार एक व्हडलें म्हूण सांग देखून न्ही फावटी एक चेन आसता प्रो गळ्यान दोनी बुतां उगते दोन भोंवचें हांसून या बाती देखून ते बुतां उगते दोन दोनशी गरज घालया फाल्यां कश्ट येतना कांय गरजेक एक सेक्युरिटी हांसून दी देखून ताका व्हडलेंपण कांय करिचें म्हूण कांय ना. कांय एक बायक काडल्यार पुरो वाऱ्या धरणीर ना चेडो काल्याक सगळ्या संवसारान न्ही बायका देवाची तुका एक दिला रे सांबाळ मोर्यादीन वस रे हात पांय सांबाळ रे म्हूण सांगा. ते परतून सकयल वंडोरूंक एकलो मनीस जाय ताका वाऱ्यारत काल्याक म्हूण गोत्तू ना पिशेंपण पिशेंपण कांय गरज ना मोगाचें न्हू व्हडलें उलोवंक खंय ना. पळयात थंयसर जेजूचें तें उतरां पळयात थंयसर कशीं बरोवन गेल्यात. जेजून घेतलें अर्गां दिलीं तें मोडलें आनी सिसांक दिलें सिसांनी व्हरून वांटलें. हांवें आनी तुवें केल्लें कांय ना देवान म्हज्या बोल्सांत घालां तितलेंच देवान तुज्या हातांत घालां तुज्या पालवांत देवान घालां तांतलें इल्लें काडून तुवें दिवचें तुजें न्हय बाये हे बाबा तुजें न्हय तुजें खंय ना. जल्मातना तुज्या मांड्यांत एक स्क्रू उणो आसलोय जाल्यार कालें आसतें तुजे कडेन आस तुवें वस्तूर घालाय म्हूण तुका कळीत आसतें ना तशी आसती गत. मागीर कालें आसा व्हडपण उलोवंक हांवें केल्लें हें हांवें बांदलें कालें बाबा कालें बांदलां तुवें. आजय देवाक तो एक स्क्रू काडूंक व्हडलो वेळ लागचो ना हांगात आसतलोय बिजे जेल रोडाचेर तो गोवन घरा वचोंक कळचें ना पूण ताचें उदारपण तो काडिना स्क्रू पूण केदळा काडटा म्हूण गोत्तू ना. हें समजल्यार व्हडा खालत्यापणान हे देवा उदार जावंक आमकां आपोणें आनी सगळो लोक पोट भरून जेवलो. अजाप देवान मात करियेत मोगाच्यान हें समजून घेया. भुरग्यान जेजूच्या हातांत घालें आनी जेजून तें कितल्या वांट्यांनी सड केलें. 5 उंडे 5,000 लोकांक पावले जाल्यार कसलें एक अजाप देव करूंक शकता. आसतना कोणायकी कांय पडिल्लें दिता आसतना सोम्या तुज्या नांवान हें दिता हांव म्हाका विसरा नाका सोम्या पुरो तो विसराना मोगाच्या न्हू ताचो उडास केन्नाच ताका उडास विसरून वचना. भारी उडास आहा ताका तो रेजिस्टर करता पुरा सोम्या तुज्या नांवान दिता पुरो दिवचें आनी तुवें विसरचें तो बरोवन घालता. 100 न्हय 1,00,000 वांट्यांनी फाटी येता मोगाच्या न्हू. आज म्हणशेर दिवन कोणी एकलो भिकारी जावना. आज म्हणशेर संवसाराच्या चरित्रेंत दिल्लो भिकारी जावंक ना कित्याक म्हळ्यार देव आमच्या रिणांत पडना. आनी मुखार कितें जालें सक्कड जेवल्या उपरांत जेजू कितें म्हणालो कितेंच पाड करचें नाका. मोगाच्या भयणी भावा जर तर तुवें एक शर्ट एक कापाड एक बाजू 3 म्हयने तुवें घालूंक नाय जाल्यार तुका ताची गरज ना. ती आज काड भायर काड. 90 दीस तुका न्हेसोंक दुसरें आसलें जाल्यार त्या बाजवेची आनी त्या कापडाची त्या गागऱ्याची त्या पॅन्टाची शर्टाची तुका गरज ना. 3 म्हयन्यांक तितलें आसा तुजे कडेन थंय ताची गरज ना. काड भायर दिवन सोडास काबोटान दिलो जागो कर बेश्टें दवरून तें कुंभ जावंक काल्या सोडटाय. मागीर खंय कुंभ जावन खंय नाड्यांनी कुंभ जालें जाल्यार मर्याद वचोंका. काड भायर तें नाका आनी तें पिंजल्या उपरांत कोण्णा की नाका तें बनशिरें तें उलपायजें कांय बरें आसतना दिवन सोड. थोडीं तिके गंभीर जालीं कशें काडचीं आबा कशीं काडचीं कितलो तें तावन दवरलें आनी तें भितर 3 म्हयने 3 वर्सां जावन आसात भितर थंय हाडूंकूच ना हांवें. काडा आज भायर वचूं दीत तीं कितेंच पाड करूंक नजो मोगाचें न्हू. जावं दी जेवान खान वस्तूर तुमच्यो वानो कितें बरें म्हणलें तुमकां दिसता तें तुमकां उपकार पडना आनी एकल्याक उपकाराक पडटलें. तुवें नाका म्हूण उडोवचें तसलें वस्तूर आनी एकल्यान जिनयेन पळोवना जावंक पुरो. तांकां घालून दीत घालून भोंवून दीत तुका तो एक तृप्ती जावं दी. म्हजें कापाड ती न्हेसल्या न्हेसोन भोंवतें आसा जावं तुका तृप्ती मेळों दी. तुवें पळय जाय तुवें दिल्लें बरेंपण तें जावचें आसलें तुज्या दोळ्यांक पळोवंक मेळा जाय. तुवें पळय जाय कोण एकलो भुरगो एक भुरगें
तुज्या पयशांनी ताचें शिकप जालें, कांय ITA शिकलो, कांय डिप्लोमा केलें, एक नर्सींग शिकता पळय भुरगें, हांवें इल्ली कुमो केल्या, तृप्ती मेळों दी. व्हडलें ना पता इल्लेशें आसा म्हणजे एक 2000-3000 रुपया म्हज्या लेकार तुज्या पिसाक बरो, ती तृप्ती तुमकां आसूं दी. फाल्यां तुमचीं भुरगीं तुमकां पळयतात ना तें म्हाका कळीत ना, आनीक एक 4 जाणां भुरग्यांनी तुमकां हो आवरणाने घेवप बरो ताईत दागे म्हूण सांगाजे. एक 25-30 भुरग्यांनी तुमकां म्हणाजे आवरणाने घेवन ತಾಯಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. तुवें दिल्ली इतलेशें जावंक पुरो उदारपण. जेजू म्हणालो की तेंच पाड करिनाकात. आनी निमाणें थंयसर 12 दालीं भरलीं. 12 दालीं म्हळ्यार खाले मोगाच्यान अर्थ असो 12 कुळयांती आजुनी तित 12 कुळयो आसा सगळे संवसाराचीं भुरगीं आजुनी उपाशीं आसात. 12 कुळयांनी आजुनी लोक उपाशीं आसा. पाड करिनाकात, पाड करिनाकात. तो आमचो कन्नडाचो फिल्म एक्टर ताचें एक कोटेशन तें बारी धैर्यान म्हणालो, ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಸಹ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷುಕ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಅಳಸಿದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. देवाक नाका म्हूण गोत्ता सोनी 100 रुपयांचो नोट घालतात. भिकारी खाता म्हूण कळीता सोनी बेळशेल्लें आमशेल्लें कालचें परचें दितात. धैर्य जावं येताचें सांगोंक धैर्यान म्हणालो हें सात देखून ताका बेना. आनी ते 100 घाल्लें वसोन दी दुबळ्यांगच वसाजे ते रावणजो रावणा 70,000 वता वसाजेच. देखून कितेंच पाड करिनाकात. कांयच पाड करचें न्ही. कितें बरें आसा उपयोग करी जाय, उपयोग करी जाय आनी एकल्याक उपकाराक पडा जाय. देखून कितें तुका गरजेचें म्हूण ना तें आज भायर काडूंक एक प्रयत्न करा. आज 2 परां तुमी तें एक वावर करीचे येयलोसो इल्लें जनरल क्लिनींग करीचें घरा वचून. थोड्यांक गेलो राग येयलो तोंडां तिका काळीं जालीं आतां व्हडणी काळीं जाल्यार व्हडणी सोम्या मुखार तोंडाचेर उजवाड येतलो मागीर. देखून आमी मागचें आमच्या बापाच्या मागण्यांत म्हजो दीस पडतो ग्रास दी म्हूण न्ही, आमचो दीस पडतो ग्रास दी. सगळ्यांक मेळोन दी जेवंक. सोम्याचें मागणें मोगाचें न्हू. आमकां समजाल्लें जाल्यार संवसार केदाळा बदलतो. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी. आमचो सगळ्यांचो दी, सगळ्यांचो दी. थोडे तेंपा आदीं बेंगलोर क्लासीक गेल्ल्या वेळाचेर ते पाद्र्या पालकेचें डिस्कशन करता आसतना मागीर हांवें सवालां काडलें फादर कित्याक अशें इतली दुबळीकाय इतले कश्ट जातात इतली पिडा लोकांक जेवंक ना. तितकें म्हज्या प्रसंगे व्हड प्रायन बारी जावन वायसो मनीस म्हूण भोगलें म्हाका. तो म्हणालो जर तर फादर तूं कुमसरींत बसलाय आनी कोण एकलो येवन कुमसार जाता फादर म्हज्या बायले भुरग्यांक जेवंक कितेंच नातलें उपाशी आसलीं देखून हांवें सोर्न अन्न म्हज्या बायले भुरग्यांक हांवें तांकां पोटाक दिलें म्हूण तो कुमसरीन तुजे कडेन सांगात जाल्यार ताका एक ल्हानशें प्राजीत दिवन धाड. प्राजीत तुवें करी जाय फादर, तुवें तिंबेर पडून हात वयर करून तुवें प्राजीत करी जाय म्हणालो. आनी मागीर मुंदारून म्हणालो तूं आसतना त्या एरियांत कशें कोण एकलो उपाशी पडचो. तूं आसतना तुज्या परिसरांत कोणें एकल्यान उपाशी पडचें कशें. तूं मेल्लोय गी. सीदा म्हजे लागीं उलयलो कांय दाक्षिण्य नासतना. मोगाच्या भावा आनी भयणी जर तूं आसतना तुज्या ह्या परिसरांत कशें कोणें एकल्यान उपाशी न्हिदचें. तूं जुनाय हे सवाल किळो मारले बरें आमच्या मांड्याक तोपाचें मोगाच्या न्हू. तोपाचें मांड्याक देखून बेश्टें शुक्रारा उपरांत शुक्रारा हांगा येवन गेल्यार पावना. येवन कितें म्हणी व्हरनो आसा जाय, कितें म्हणी जाय जाय. हर एक आयतारा मिसाक येवन तें देवाचें उतर आयकोन जातना फाटी येतना खालें म्हणी घेवन वचा जाय. हां कोयार बरें आसलें पाद्र्या पिसो बिता आहलो लायटांनी बरें आहलें शँडेलियर्सी बरें आहलें म्हूण सांगून आल्तारीचें लुगाट नितळ आहलें पाद्र्या पासून लोब नितळ आहलो म्हणून सांगून गेल्यार पावना. एक उतार म्हणी वरी जाय. जिवीत बदला जाय मोगाच्या न्हू. जिवीत बदला जाय. म्हाका एक तराची भिरांची खावजेनिशी जाली. तूं आसतना तुज्या परिसरांत एकलो कसो तो उपाशी पडलो ताका सोरची गत आयली जाल्यार तूं कितें मेलाय कितें. हें विचारया आमी आमकांच विचारया. तुज्या परिसरांत एकल्याक रावोंक घर ना म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें.
किती असो अर्थ काले अर्थ असो तर तुका खंय पडून वचो ना म्हूण जालें कितेंच पडून वचो ना जेजुआ जापां करून दी सगळ्यांक घरा बांदून दिवन दी त्या चिरक्यान केल्ले बरी म्हजे कडेन सड ना खायलें आसलें घालता हांगा आनी 10 जाणां 50 जाणां 100 जाणां तुज्या पिरगज्यान 500 कुटुंबांत 1000 कुटुंबांत घाला हरी एकली हप्त्या म्हणलें बरी हाडन हें म्हजो एक ब्रेड घालता आनी तूं हाडन म्हज्या खरें 2000 1000 कुटुंबांनी घालें जाल्यार कितलें जालें मोगाच्यानो घडये भितर कांय ड्रम्म दवरचें पडा 200 लिटरांचे पयशे घालूंक हो साजय मोगाच्यानो देवाची बेसामां येजय एक उदासी आसूं दी आनी थोड्या दिसां उपरांत आमच्या पैकी जायत्यांकी कांय खावंकी जावचें ना मीठ ना मिरसांग ना तेल ना मासली ना मांस ना ॲप्पल ना केळें ना साकर ना मागीर खंयचें घालें मातयेकी एक सुकी एक चपाती मागीर वयत एक रांदय आनी त्यो गुडयो देवाची बेसामां येजय मोगाच्यानो हो साजय आमच्या हातांतलें उदारपण वचों दी फाल्यां म्हणाले फाल्यां जाय नासतना सराले खरेंच म्हणजे कंतार न्ही कितें फाल्यां दिया फाल्यां तूं आयिवन कोणाक वत्तो देखून कोण एकलो कुमकेक इसार येता मोगाच्या भावा भयणी फाल्यां ये म्हणनाका फाल्यां तो येतलो तूं आयगी गोत्तो ना निन्ना चट्टा कट्टुतारे निन्ना सुट्टू बिडुतारे निन्ना उळी बिडुतारे तूं नाय तो येवंक पुरो फाल्यां ये म्हणनाका आज जाता जाल्यार दिवन धाड फाल्यां तो आनी कडेन वचों दी तांतले बरें कोण खोटें कोण तुमकां कळटा थोड्यांचें मागचें तें बिजनेस जालां भुरग्यांक व्हरून सुरू केलां सांग आतां मागोवंक येताना म्हळ्यार कांदो आनी भिकारी खंय सोसनाक आनी भिकारी ट्रेनींग खंय भुरग्यांक कोण एकलो माणेस्त बरयता आवय बापायनी मस्त कर्ण दवरल्यार राग करनाकात मस्त कर्ण दवरल्यार तिके प्रायज जाताना इल्ली कोंकली काडल्यार पुरो खंय धाकटे राग न्ही वकिलाक आपयतात खंय वील करूंक मस्त जमोन दवरल्यार इल्लीशी कोंकली काडल्यार धाकटे राग न्ही वो आतां गुड घालता सायबा एफटी एक वील करया देखून वचों दी वगाच्यान इल्लें वचों दी जीव आसतानांत ओडोलची ती स्टोरी उडास विसरनाकात बिगिनींग एंड एंड इज सेम परतून बिलचेरार व्हरचें निमाणें परतून मांद्र्यार गेल्ले कडेन कोण उखलता की कोण परतीता की राखोर रावचें तितलेंच जर तर देवान 1000 वांट्यांनी लाख वांट्यांनी दिलां जाल्यार आमी कांयलें दिया देखून हर एकल्यानी आमी कथोलिकांनी विशेश जावन दांतलें एक बऱ्या कामाक वसा जाय मोगाच्यानो सुरू आरंभ तें म्हणटाना तुमी सगळ्यांनी बरेंपण केलां कोरोना म्हणून न्ही वेळ जावन आयलो सगळ्यांनी बरेंपण केलां पूण लेख दवरी जाय तुमी आतां कोणी हुशार जाल्यार आस्पत्रेक वयताना बस्सा पयशे दितात येताना कांयले ॲप्पल की ऑरेंज व्हरून येतात कांय येताना वचनात तुमी कांयल्यांचे आतार घालतात बऱ्या कामाक दितात हर एक आयतारा तुमी इजमोल म्हूण घालतात कानी काडटात हर एकाक तुमी दितात देवळून आसात पूण लेख दवरा दांतलें एक गेलां की म्हणल्यार लेख दवरी जाय हें सक्कड दिल्लें लेख घाली जाय पुतान आतां ह्या म्हयन्यांत 50,000 रुपयांची एक चॅक धाडली देवान बेसांवंक घालां तांतले 5,000 गेल्यात की म्हणून पळयचे कोणा 1,00,000च्या मनशाक घर बांदूंक गी कुमकेक गी शिकपाक गी भलायकेक गी खंयच्याक म्हणी ते 5,000 वसा जाय ते तुजें न्ही 5.5 तुका पुरो तुवें माळये वयर माळये घालयत देव घालता बेसांव ते 5 तुजे न्ही रुपयार 10 पयशे तुजे न्ही ते सगळ्यांनी आमकांय देसी दिसतना आमकां एक ल्हानशें कुमोक मेळटा आमी वस्तू घालीचे आमी वांनो घालीचे आमकां मेळटा तांतलें आमी त्या दांतलें एक वसा जाय ताका बेसांवा आनी देवा कोत्ता आनी तें कशें स्टार्टींग खंय दांतलें एक मागीर दीस वेताना दांतलें 2 वसाचें खंय मागीर दांतलें 3 मागीर दांतलें 4 निमाणें दांतलें 1 पावता खंय आमकां म्हळ्यार दांत 3 मागीर खंयचें गांवकी जायना दांतलें 1 पावता
तो म्हत्वाचें खंय बारी चिंतपा मोगाचें न्हय मान भाग्यवंत मनशांनी चिंतपा आसात ही सांगाता घालीचें आमी सांगाता घालीचें म्हळ्यार व्हडलें जी रायना गेल्यार मागीर खावंक जायना आनी खावची गरज ना सकास चलचें इल्लें न्हिदचें इल्लें उठचें न्ही जी रायना आनी व्हडल्यान त्राणी गरज ना मागीर हें मोतींत आसूं दी निमाणें मालाकी प्रवाद्याचें ग्रंथ पोरण्या सोल्ल्यांतलो निमाणो बूक मालाकी प्रवाद्याचें ग्रंथ 3रो अध्याय निमाणो अध्याय तोय तातूंत वोळ 12 म्हणशेर 12 भोव अपुरबायांनी दांतलें एक दिवच्या विशांत उल्लेख केला तो म्हाकाय उल्लेख तुकाय उल्लेख हर एकल्या की वैयक्तीक सर्वेस्पोर देव म्हणटा तूं दिवन पळय मोळबाचीं दारां हांव उगडटां तुज्या हितलाक तुज्या बेळ्याक किडी येनातल्या भाशेन हांव राखतां रक्षण दितां तुजे दाखा मोळे यथेश्ट फळ दितले तुज्या भुरग्यां बाळांक तांकां प्रमोशन जातलें सर्वेस्पोर देवाचीं उतरां आनी तो म्हणटा म्हज्या घरांत केन्नाच उणें पडोंक नजो म्हज्या घरांत उणें पडोंक नजो मोगाच्यान हर एका फिरगजेंत हर एका दिसा थोड्यांनी कड्यांनी चड आसून उणें एटलिस्ट एक 5 ते 10 जाणां म्हणी कुमोक मागोवन येतात हर एका फिरगजेंत थोड्या फिरगजेंत लायन म्हणलें बरी आसा खंय तावन दिवचें म्हज्या घरांत उणें पडोंक नजो हें सत आमी समजून घेवंक जाय एक घडी बरो दोळे धांपया तुमच्या वैयक्तीक जिणे प्रमाणे कितें देव तुका उदार जावंक आपयता तें तुमी जावचें